गोवा फॉरवर्डचो मुखेली विजय सरदेसायाचो भाजपान येवपाचो यत्न आसा, पूण भाजपाक विजय सरदेसायाची कसलीच गरज नाशिल्ल्याचे भाजपाचो म्हणयारो गिरिराज पै वेर्णेकार सांगता। भाजपा स्वबळाचेर दक्षिण गोंय लोकसभा वेंचणूक जिखपाक समर्थ आशिल्ल्याचे वेर्णेकार सांगता। लोकसभा वेंचणुकेचे फाटभुंयेर विजय सरदेसाय परत एक फावट भाजपान येतलो अशे तरेची चर्चा सध्या गोंयभर रंगल्या। दुसरे वटेन फातोर्डेचो आदलो आमदार आनी भाजपाचो खडेगाठ फुडारी दामू नायकान लेगीत विजयाक प्रवेशाचे आमंत्रण दिल्ल्यान राजकीय पावंड्यार चर्चेक ओतो आयिल्लो। पूण गोवा फॉरवर्डाचो उपाध्यक्ष दुर्गादास कामतीन विजयाचो भाजपा प्रवेश ही फकत वावडी आशिल्ल्याचें म्हटलां। म्हाका दिसता फाटीं मुख्यमंत्र्यानूच सांगिल्लें की विजय सरदेसायान जॉयन जावपाचो प्रयत्न हाज्या पयलीं केल्लो, पण सध्या ताची गरज ना। तर म्हाका दिसता आमी ताजेरूच सोडपाक जाय। खंय तरी एक फक्त एक पक्ष आशिल्लो इंडिपेंडंट ही आज म्हाका दिसता विजय सरदेसाचो स्टेटस आसा, त्यामुळे आमी चड विचार करपाक नाका। आमी जेन्ना 2024 इलेक्शनाक वतले तेन्ना फातोर्डा सुद्दां आमकां व्हडल्या प्रमाणात लीड मेळटली, कारण फातोर्डेचे लोक सुद्दां नरेंद्र मोदीजींक प्रधानमंत्री म्हणून पळोवंक सोदता, हाज्या बद्दल आमकां खात्री आसा। म्हाका दिसता सध्या देश जय श्रीरामच्या नाऱ्यान इतलो गुंतला आणि ताज्या खातीर हे जे गजाली चल्ल्या त्यो म्हाका दिसता ऑन द सायडलायन्स, म्हणजे आज काँग्रेसीचें ग्रोईंग इररेलेवन्स हे हाका जबाबदार आसा। इंडिया अलायन्स आमी पयलींच सांगताले की दीस इज अ गमंडी अलायन्स आणि हे सीट शेअरिंग बरें उरपाचें म्हणून, आणि जे काँग्रेसीन राजस्थानान आणि मध्य प्रदेशान बाकीच्या पार्ट्या बरोबर केलें तेच म्हाका दिसता बाकीच्यो पार्टी तांच्या बरोबर करतात। इंडिया आघाडेक गोचो बादिकार जाल्ल्याचे गिरिराज सांगता। जागे वाटपा आदींच ही आघाडी कोसळटली असो दावोय गिरिराजान केला। काँग्रेस श्रीराम प्राण प्रतिष्ठा सुवाळ्याक आपलो प्रतिनिधी धाडिना, पूण हीच काँग्रेस मदर तेरेसाक संत पदवी भेटोवपाच्या सुवाळ्याक प्रतिनिधी धाडटा, हाचे वयल्यान तांची 2 सोंगां उक्ताडार आयिल्ल्याचे गिरिराज म्हणटा। आज तुम्ही मुद्दम पळयात, म्हणजे राम मंदिरा सारकी सुवर्ण संधी तांचे कडेन आशिल्ली एक आपलो कमिटमेंट लोकांक दाखोवपाक, पण तांकां मदर टेरेसाच्या कोरोनेशनाक रिप्रेझेंटेटिव्ह धाडपाक जाता, पण ते राम मंदिराक आपलो रिप्रेझेंटेटिव्ह धाडिना बिकॉज इट्स अ रिलिजियस इश्यू। तर म्हाका दिसता तांची दुटप्पीपणां लोकांनीय पळयल्या, आणि काँग्रेस खंय तरी आपल्या बरोबर अलायन्सांनी येत जाल्यार दे वील बिकम अ लायबिलिटी मोर दॅन एन एसेट। हे म्हाका दिसता सगळ्या पक्षांकडून चुकला, म्हणजे ती TMC बंगालान आसूं किंवा आज जे बिहारान JDU जे चालू आसा, किंवा मागीर पंजाबान आम आदमी पार्टी आसूं, जंय जंय लोकांक दिसता की आमची पार्टी खंय तरी काँग्रेस बरोबर आयल्यार। गोमंतक TV खातीर पणजेच्यान समीप। इन्व्हेस्ट गोंय 2024 व्यवसाय वाढ नाविन्या खातीर इन्व्हेस्ट गोंय 2024 मुजरत नोंदणी करात। उद्देगाविशीं म्हायती दिवपी खासा सत्र, उद्देग जाळवणदारां वांगडा नेटवर्किंगाच्यो संदी, उदेत्या ट्रेंड्साचेर पॅनल चर्चा, गोंयांत विशेष गुंतवणुकीच्यो संदी। इन्व्हेस्ट गोंय 2024 तारीख 29 जानेर 2024, थळ ताज सिदादी दोनापावला। चला तर गोंयच्या उद्देगीक उदरगतीच्या प्रवासात सामील जावपा खातीर ह्या संदीचो मुजरत लाव घेयात।